प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मुरिंग डॉल्फिनाचेर कार्गो हँडल करपाची मान्यताय रद्द केल्या ती एमपीटीक कोत्र गेल्या। एमपीटीचो चेअरमॅन आय जयकुमार सांगता ते प्रमाण पर्यावरण दाखलो एकदा मेळ्ळो काय तो रिन्यू करपाची गरज ना। तशेंच कन्सेंट टू ऑपरेट 5 वर्सां उपरांत रिन्यू करपाचो आसता। मंडळान खंय ताचे तकलेन येता तो निर्णय दिला। So once the project is started, again further EC not required. Actually, that's what I'm referring to the EA notification 2006. It is very clearly mentioned. I don't know the interpretation of Pollution Control Board members, land members. So we will be requesting them to re-examine it again because it is very clearly written that once that's what prior environmental clearance. So further EC not required. Only within that period they have to start the project. So that they are meaning that every 5 years you have to go for environmental clearance. That doesn't mean that now the entire projects all over India, all the ports per se, you have to go for again and again environmental clearance. It's not like that. Secondly, the consent to operate. Here the Pollution Control Board gives only for 2 years. But the standard rules communicated from the MOEF also says clearly there are 3 categories of industries. Red industry, orange and green. 3 categories. Port is included in 1B coming under red. There the consent to operate is 5 years. Orange will be 10 years. Green unlimited consent to operate. So if you take into that one, so consent to operate should be for 5 years. But Goa Pollution Control Board takes only 2 years. Locally they are doing their own rules. So we will be requesting the Pollution Control Board again to reconsider. You go as per books. That's it. So let us see now. We will otherwise we'll take the legal course and then let us find out what is correct. Then whatever the decision we will follow. Not a problem. So Central NGT there is one hearing is going on. 4th there is a hearing. So we will put forth this point also in that argument. So let the Central NGT also introspect and take a call on that. हे पयलीं मुरिंग डॉल्फिनाचेर पोर्ट कोळसो हाताळटाले। आतां पिग आयर्न लायमस्टोन रेव हाताळपाचो तांचो प्रस्ताव आशिल्लो। मात फाटल्या सप्तकांत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटी कडेन योग्य तो पर्यावरण दाखलो ना म्हूण सांगून तांचो प्रस्ताव भायर मारलो। एमपीटी आतां दिल्ली एनजीटी मुखार वतली। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। मायनिंग सुरू कशें करप ताचेर जामीनार सुटिल्ल्यांनी न्याना सांगची न्ही म्हूण बीजेपीची दिगंबर कामतीक जाप। सध्या जे चल्ला ताचे मूळ खंय तोच। वीज दरवाड मंत्र्यान आवळी म्हूण विश्वजितान येवकार दिलो। ताळगांवां टीसीपी खाला हाडल्यार उरिल्ली शेतां भाटां साल्वार जातली। ताळगांवकारांक आनी वर्टिकल डेव्हलपमेंट नाका म्हूण ताळगांव बीजेपीचो दत्तप्रसाद नायक उलयला। आदलो वीज मंत्री आदलो मुख्यमंत्री आशिल्लो लोकांक मिसगायड करपा खातीर बेश्टे कितेंय एलिगेशन्स करप चालू आसा। So person who is out on anticipatory bail need not tell Goans what is good for Goa. आज गोयची जी परिस्थिती आसा भितर तूच जबाबदार आसा। तुजी 5 वर्साची जी काळ आशिल्लो तातूंत सगळे जे कितें स्कॅम्स आनी सगळ्यो ज्यो भानगडी जाल्ल्यो मायनिंग क्षेत्रांत आनी सगळ्या अन्य क्षेत्रांनी हाज्या खातीर आज गोंयकारांक हे त्रास भोगचे पडटा। हय तालिगांव कितें नवे पिढयेन येवना आतां। तालिगांव पयलींच्यान एनजी पिढयेन आशिल्लें। आता कितें ती ग्रेटर गेली आनी मागीर परती स्मॉलर जाल्या दिसता। सो म्हजें इतकेंच हें आसा की तालिगांवची जी शेतां आसात ही कशी तरी प्रिजर्व करपाक जाय। आनी जर तालिगांव परते टीसीपीन हाडलें जाल्यार म्हाका दिसना व्हडलो कितें फरक पडटा ताजेर। Whereas Talegaon is concerned, it had to be in this, but I don't know why it was put in NGPDA by the town planning minister that time in 2006. फरक पडटा म्हणजे वर्टिकल डेव्हलपमेंट पळय जे 10 फ्लोराच्यो आनी 12 फ्लोराच्यो बिल्डिंग्यो आसा तांकां परमिशन्स मेळचे ना। सो म्हजें म्हणणें तें आसा वी डोंट वॉन्ट दॅट वर्टिकल डेव्हलपमेंट। पीपल ऑफ तालिगांव डोंट वॉन्ट दॅट वर्टिकल डेव्हलपमेंट बिकॉज द फील्ड्स हॅव टू बी प्रोटेक्टेड इन तालिगांव वॉट एवर इज रिमेनिंग। वीज दरवाड आवळी म्हूण विश्वजीत सातिस्वेद। वीज मंत्री मडकयकाराचेर बॉम्ब घालपी तो पयलो। Very happy that the Honorable Prime Minister has, with the step he has taken of I'm absolutely happy because it's not only me, it's the people of Goa who are happy, and I believe that I should not fly high because I'm a minister, but I should always be with the people. Always, whichever party you belong, you need to take a stand
and that was a stand I have taken because I was the one in the opposition. I had burnt electricity bills because the rates were very high, and I'm grateful to Mr. Madkekar for the decision taken, and I'm very happy with the decision that is taken because that's a decision in public interest. वीज ग्राहक पळय आसात 0 ते 200 पर्यंत युनिट्स वापरपी हांकां वीज दरांसून जी सवलत दिल्या आणि ह्या निर्णयाबद्दल आम्ही सरकारचे अभिनंदन करता आणि पक्षान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तांणी ॲक्ट केल्ल्याबद्दल तांचे अभिनंदन करता. बीजेपी 6 एप्रिलाक पक्षाचो वर्सुकी दीस मनयता. ते निमतान कार्यावळी दवरल्यात. फातोर्डा बीजेपी मंडळानूय वर्सुकी दिसाची कार्यावळ सांगली. आमचे नवे नवे कार्यकर्ते जे जॉईन जातात त्यांचा जो सहभाग आसा त्यांचे भितर टू स्टील अ सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस त्यांचे भितर एक पार्टीक बाबा आमकां एफिलिएशन आसा ही जी भावना आसा ती वाडप जाय आनी फर्दर टू कन्सोलिडेट दॅट पर्टिक्युलर फिलींग ऑफ बिलॉंगिंगनेस हे खातीर आमकां हो स्थापना दिवस आमकां चड म्हत्वाचो आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें जे आमचे नवे नवे कार्यकर्ते तरणाटे आमकां जॉईन जातात आनी पार्टी मुखार मुखार व्हरत रावता तेंच्या बीजेपी पार्टी म्हळ्यार कितें आनी बीजेपी पार्टीची आयडियोलॉजी बाबा कितें आसा आनी ती मुखार आमकां कशी व्हरची पडटली ह्या स्थापना दिवसान आमकां ती खूब म्हत्वाची आसा. आम्ही सगळे कार्यकर्ते गोंयांत तशेंच आख्ख्या देशांत आमच्या प्रत्येक घराचेर आमचो पार्टीचो फ्लॅग त्या दिसा लायतले. तशेंच आमचे जे कोण वेलविशर्स आसा वोटर्स आसा तांकां सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करतले की फ्लॅग लावचो म्हणून आनी गोंयभर एक 10,000 फ्लॅग्स आमी प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी लावपाचो एक संकल्प घेतिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें नांव हॉस्पिसियोच. नवे हॉस्पिटल जीएमसीचो 40% तरी भार उणो करतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. बाणावले मेगा हेल्थ कॅम्पान तो उलयतालो. आदले हॉस्पिसियो खंय ट्रेनिंग सेंटर करतले. नव्या हॉस्पिटलान स्पेशलिटी सुविधा आउटसोर्स करतले म्हणून विश्वजीत उलयला. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोणाचे नांव फाटल्यान दवरचे ना. आमी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिसियो म्हणूनच दवरतले आनी प्रत्येकांक फुडें व्हरोंक जाय. हॉस्पिटलाचो इतिहास नांव घातले म्हणून बदलना. हॉस्पिसियोक इतिहास आसा आनी हेच हॉस्पिसियो आमी फुडें व्हरतले आनी हा ते हॉस्पिसियो आमी ट्रेनिंग सेंटर म्हणून उपलब्ध करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सध्या मडगांवां अपोलो हॉस्पिटलाची कार्डियक फेसिलिटी बंद पडल्या. सरकार एकतर ते चलोवंक घेवंक सोदता ना जाल्यार मशिनरी तरी विकती घेवपाचें चल्लां. I am monitoring it recently. We are monitoring every 1 month and maybe 2-3 months here and there. But we are also going to outsource certain facilities in the South Goa District Hospital. We are going to work on a different model where certain specialities will be outsourced to specialized agencies so that people of Margao and people of Salsette don't have to come to Goa Medical College for emergencies. More than 40%. More than 40%. Because that's the state-of-art hospital. That is a hospital which I had laid the foundation stone for. Like, no Goan will pay for anything. He is covered under DDSSY. You have to achieve it because MAPSA requires a ICU, post-operative care, ICU management. All these things are professional agencies that supply it. If I go to recruit, if I go to do it, it'll be again a headache for me. It is better to tie up with an established company and not what needs to be done has to be done. Radiology has to be outsourced. ICU has to be outsourced without disturbing the MCI norms. What happens? You must have had experience. If you go to MRI in Goa Medical College, you get a date after 18-20 days. That is not acceptable. If I need an MRI today, why I need after 18 days? Same way, we strengthen the cardiology. Cardiology also, we have got more than 14 doctors now. Everything is tip-top. Heart कोणाक थारना. मंत्र्याचो फोन म्हणून आयलो म्हणून थारचो ना. म्हाका जर कितें जालें फाल्यां आनी हांवें डॉक्टरान सांगलें तूं 1 म्हयन्यान हांव मरतलो तेजे पयलीं. हे उपयोग ना. सावथाक प्रॉब्लेम जाला. अपोलो हॉस्पिटल बंद पडला तेंचे कार्डियोलॉजी. आता ते भाड्यार घेवपाचे काय ते मशिनां आमी घेवपाची तेजेर म्हाजे विचार चल्ला. म्हणजे ते घेवन हांव आमचे हे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घालूं काय ते कार्डियोलॉजी युनिट सेपरेटली अंडर गव्हर्मेंट चलू हेजेर विचार चल्ला. कित्याक साश्टीचो लोक तो लास्टाक. साश्टीतल्या 5 वर्सां वयर काम करपी नर्सीक रेग्युलरायज करपाचें ताणें उतर दिलां. बाणावले खातीर 12 खाटीचे हेल्थ सेंटर दिवंक विश्वजीत तयार जाला म्हूण चर्चिल सांगता. आनी दुसरें कितें म्हाका जाय बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी काय सांगला हांव डेट दितलो. आज हेल्थ
सेंटर बांदपाक लेटर हाडया. 12 बेड हेल्थ सेंटर पास जाला बाणावलेच्या गावात. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.